गोंयांत चवथीच्या सिजनात पौरोहित्याक भटमामाची शॉर्टेज। हालींच्या तेंपार चवथीक तुळशीच्या लग्नाक हमखास भटमामाची शॉर्टेज जाणवता। भटमामाच्या शेड्युला प्रमाण गणपती पुजेक लावपाचो वा उत्तर पुजा करपाची। गोंयांत सध्या पौरोहित्याक गोकर्ण, शिरसी, कुमठा सावन मोठ्या प्रमाणात भटजी येतात। तरणी पिळगी भटपणाक उमेद दाखयना म्हूण गोंयकार भटमाम सांगतात। भटमामाच्या शॉर्टेजीचेर स्पेशल रिपोर्ट। हिंदू धर्मात कसलोय विधी, व्रत वा उत्सव आसूं पौरोहित्याक भटमाम जायच, ताकाच तो अधिकार आनी मान। मात गोंयांत सद्याक परिस्थिती बदलत चल्ल्या। एके वाटेन लोकसंख्या वाडटा तशी प्रत्येक घरात गणपती, तुळशीची लग्नां, व्रतां, उत्सव वाडले। मात पौरोहित्य करतल्यांचें जनरेशन जाय तशें तयार जालें ना। सध्या भटमामांची शॉर्टेज। सद्याची पिळगी भटपण शिकून लोकांच्या घरांनी पौरोहित्याची भटकंती करपाक तितलीशी तयार ना। आता नवीन जी पिढी आहे ती पौरोहित्य करणं हे कमी पडत असं काहीतरी न्यूनगंड तयार झालंय। खरं म्हणजे ते कमीपणाचं असं नाही, ते एक दिवस का होईना पण ती एक सेवा या दृष्टीनं त्याच्याकडे बघावं। सेवा म्हणून एक दिवस जावं यजमानाकडे, त्यांची सुखदुःख आपल्याला काहीतरी ज्ञान होतात। लोकांनी जर चौथीक वा बाकीच्या देवकार्यांक तयारी सारखी करून दवरली, गणपती आदले दीस हाडलो जाल्यार पुजा टायमा भितर जावंक शकता म्हूण संदीप केळकर सांगता। लोक भटमाम आयलो काय तयारेक लागता। लोकांची तशी पद्धत नाही आधीपासूनच। सगळं त्याच दिवशी सगळं गणपती आणण्यापासून सगळं उशिरा सुरू होतं आणि शेवटी ऐनवेळी मग 12 नंतर सगळ्यांची लवकर मग सगळ्यांना घाई लागते। आपल्याकडे लवकर पूजा व्हावी आणि लवकर जेवायला मिळावं म्हणून सगळ्यांना घाई लागते। मग त्यावेळी तसा त्रास होतो खूप। ब्राह्मण सांगितलेले सुद्धा मग ते पोचत नाहीत होतात, म्हणजे वेळेवर पोचत नाही। तयारी जाय ना त्यांची, आणि तयारी सगळीच जाता ती 10च्या उपरांत तयारी जाता। आणि मागीर ब्राह्मण कमी असल्या कारणान सगळ्यांचीच वेळेवर तयारी झाली की मागीर गोंधळ जाता। कुणय तपोभूमीर पौरोहित्य करतल्यांचे नवे जनरेशन तयार जाता। तरण्या पुरोहितांक प्रशिक्षण दितात। तपोभूमीच्या मठान उपक्रम मोठ्या प्रमाणात सुरू केला। सद्गुरू ब्रह्मेशानंद पुरोहित प्रतिष्ठानच्या वतीने गेले कित्येक वर्षे पौरोहित्य निर्मितीचं हे कार्य चालू आहे। आजपर्यंत जवळजवळ यावर्षीच 42 ठिकाणी हा पार्थिव गणपती पूजनाचा वर्ग झाला। त्यामध्ये महिलाही शिकत आहेत, पुरुषही शिकत आहेत, लहान वृद्ध बालक हे सगळे शिकत आहेत। जवळजवळ आमच्याकडे प्रशिक्षित पुरोहित झालेले 250 पुरोहित आता सध्या स्थितीमध्ये पौरोहित्य करत आहेत। त्याचप्रमाणे वेदाध्ययन केलेले जवळजवळ 60 उपाध्याय आणि बटू हेही पौरोहित्य चांगलं वेदोक्त पद्धतीने करत आहेत। फोंडेच्या कृतार्थ म्हार्दोळ संस्थेन हे वर्साक गणपतीची पूजा कशी करप ते शिकोवंक कार्यशाळा घेतली। लोकांचो रिस्पॉन्स पळयल्यार समाजात पौरोहित्याचो डिमांड कितलो तो कळटा। आमचो एक असो विचार आशिल्लो की 8 दिसात पूजा तशी शिकोवन जायना, पूण तरी आसतना तांकां जर तंत्र सुद्दां जर आमी शिकोवंक शकले जाल्यार जो पुजेक लागणारो जो वेळ आहा वो वेळ काही प्रमाणात कमी जातलो। ती पूजा ज्यो उसरां जातात, स्थापन गणपती उसरां जो करचो पडटा तो 1-2 वरां पर्यंत तें सोंपूं येता। हाजे खातीर आमी एक कार्यशाळा घेतली। पयल्या कार्यशाळेक जवळ जवळ 95 प्रशिक्षणार्थी आशिल्ले। म्हाका अभिमान दिसता पयले साका आनी इतले लोक आशिल्ले। कृतार्थ म्हार्दोळ संस्थेन लोकांक पुजेचे उपचार आनी विधी दाखोवंक गणेश आराधना हे पुस्तकूय काडलां। प्राण प्रतिष्ठा ते उत्तर पुजे मेरेन पत्री आनी बाकीचे साहित्य धरून षोडशोपचाराच्यो सगळ्यो गजाली आसात। पुस्तक प्रकाशित केलां जाचें नांव जावन आसा श्री गणेश आराधना। हातूंत कितें आसा, कारण तुमकां खबर आसा ह्या दिसांनी चवथीच्या दिसांनी आरती संग्रह खूब अशे प्रसिद्ध जातात, पूण ह्या पुस्तकाचें एक वैशिश्ट्य आसा। ह्या पुस्तकांत गणेश पुजा तर आसाच, पूण त्याच बरोबर उत्तर पुजाय आसा। आनी महत्वाचें म्हटल्यार जी पत्री, खुबशे जाणां पत्री कितें, गणपतीक खंयची पत्री मेळटा, खंयची पत्री घालपाची आसता हें खबर आसता, पूण ती कसली हें खबर आसना। ताचे खातीर ताजे वेवस्थीत सगळे फोटोग्राफ्स हातूंत भितर घातिल्ले आसा, ताजी माहिती नांवा सकट सगळें तें आसा। पंचगव्य म्हणजे कितें, पंचामृत म्हणजे तातूंत भितर कितले कंटेंट्स आसता, ह्यो सगळ्यो गजाली तुमकां ह्या एका पुस्तकांत भितर मेळूं शकतात।
पुरोहितांचो डिमांड वाडटा, मात ह्याय सर्व्हिस सेक्टरांत स्किल्ड मॅन पॉवर रिसोर्स ना इतले खरे. कर्नाटकांतले पुरोहित हाडूनय गरज भागना. आतां लोकांनी डिमांड भरून काडपाच्यो आपापल्यो पद्दती सोदून काडल्यात. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू आनी विश्वनाथ नेने. सांग्यार बोंडवाड्यार काजल यादव हे 12 वर्साचे चली दुबावीत स्थितीत सोंपल्या. राती गणपती विसर्जन करून घरा आयले उपरांत फांतोडेर सुमार 4 मान दुखता म्हूण ते सांगताले. उपरांत ते थंयच सोंपले म्हूण त्या चलयेच्या आवयन पुलिसेक स्टेटमेंट दिला. काजल सांग्यार मिरेकल हायस्कुलांत 6वेंत शिकताले. ताचो बापूय सांग्यार एका फॅक्टरीत कामाक आशिल्लो. फॅक्टरी बंद पडल्या उपरांत तो ताच्या मूळ गांवांत बिहारात कामाक गेलो. काजल आपले 3 भयणी आवय बरोबर रावताले. पुलीस म्हणटा पोस्टमॉर्टमा उपरांतूच कारण कितें तें कळपाचें. घेऊ एक ब्रेक.